लुकाचे शुभ वर्तमान. शिसांनी सदांच मागणे करचे आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडाय नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. आनी सोम्यान फुडें म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय दवरात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांचो न्याय करून तुमकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. होय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना तुका संवसारांत बावाट मेळटलोसो तुमकां दिसता? देवाचें उतर हें.